नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. कारवार तालुक्यात प्रसिद्ध आशिल्ले शिवरात्रीचे समुद्र स्नान महोत्सव आज माजाली हांगच्या बावळ समुद्र वेळेर पार पडलो. माजालीचे दैवत श्री रामनाथ हेमगेलबरा तेमगेल भयण चित्ताकुलाची श्री महामाया शांतादुर्गा हेमगेली वार्षिक भेट. तर इतर पालखेत आंगडी, मुडगेरी, कृष्णापूर, असनोटी, वसाळी या गावातल्या देवतांचो समावेश आशिल्लो. या उत्सवाक कारवार तालुक्यातले आणि हांगचे गोवास्थायिक तेमी बी ह्या वार्षिक समुद्र न्हाणाच्या उत्सवाक हजर आशिल्ले. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनला वतीन आयच्या समुद्र न्हाणाचे क्षण तुमगेले मुखार दवरतात. देवस्थानाच्या समुद्रावेळेर 7 पालखी येतात. ते म्हणल्यार एक मुडगेरी, वसाळी, आंगडी, कृष्णापूर, असनोटी आणि एक मामाय आणि रामनाथाची. सहस्र लोक समुद्र स्नान करतात. आमगेली महाशिवरात्रीचो बरो व्हड उत्सव जाता. रामनाथा कडेन 5-6 दीस पण बरो उत्सव जाता. 3 नाटकां जातात. नंतर रात्रीन महाशिवरात्रेक रात्रीन रथ ओडटात. रथाक केळी मारतात सगळे जावन. भरपूर खंयच्यान लोक देवा मेळूं येतात. दुसरे दिसा समुद्र स्नान जातात. 7 पालखी येतात देवा कडेन. तेतून भितर आमगेलो रामनाथा कडेन मम्माय पालखी येता. ती मम्माय पालखी रामनाथ देवाक भेट घेवन दोगी जाण बरोबर येळेर येवन न्हावन घेवन परत रिटर्न वयतना मम्माय देवीक रामनाथ देवा थंयच्यान एक भांगराची कॉयन भेट म्हण दितात. ती पयलीं जावन फाटीं जावन आमगे परंपरा चालू आसा. आनीक ह्या महाशिवरात्रेचो भरपूर लोक आनंद घेतात. हिंगा येयल्या नंतर महाशिवरात्री समुद्रा येयल्या नंतर आमकां एकदम बरें आनंद दिसता. म्हळ्यार भरपूर लोक येतात. भरपूर हिंगा जात्रा जाता. देवाक समुद्रात स्नान करतात लोक. एक आमी केळी घेवन देवाक थोडे लोक केळी अशी वडयतात उदकांत. आमकां बरो आनंद मेळटा हिंगा येयल्या नंतर. बरे लोक सगळे एक कडेन मेळून उदकान न्हावल्या नंतर अशी बरें दिसता.
महाशिवरात्री आम्ही वर्सांतल्यान एक भांगेन बरें एन्जॉयमेंट करता तो इतको आनंद जाता की वर्सांत वर्स कश्ट बिश्ट वस्त कितें आशिल्लें तें आज एकदम रिलीफ अशें आराम मेळटा. हांगा वर्सांतल्यान खेप जाता थंय महाराष्ट्रा गोवा तांकां न्हांवच्या येतात आनी जरा बेस्ट एन्जॉयमेंट करतालो. वर्सान येतात आमी हांगा शिवरात्रेक फूल एन्जॉयमेंट जाता. वर्सा आमी हे दिवसाची वाट राखते रावतात. फूल एन्जॉयमेंट जाता हांगा. बाबू हाय कर बाय कर बाबू तू पोहता मजा येता हिंगा होय मग कशी चिता पप्पा बरोबर वर्षा येत तू हाय वर्सा येता. ओके हाय कर. श्री महामाया रामनाथ प्रसन्न आम्ही आज देसाई कुटुंब महामाया देवस्थानाचे हिंगा समुद्र स्नानाक महामाया आणि रामनाथ दोन्ही देवाल पालखी बरोबर घेऊन येतात. आमचे पहिल्या अस्तोटी ग्राम मोडगेरी ग्राम अदर वसाळी ग्रामाचे बी पालखी येतात. तेमगेल कार्यक्रम ते बी वयतात आणि आमगेल दोन्ही पालखी बरोबर घेऊन बरोबर वताना तेमगेल पुजारीत तेमगेल देवळाकीच्यान हिंग म्हणला सगळी व्यवस्था करून घेऊन आमगेल पुजारी मागीर फुडली ताब्यात देऊन घेऊन ते बी सगळी व्यवस्थित करतात. आणि महामायान रामनाथाल समुद्र स्नानाची पालखी गेल्यानंतर हिंगा समुद्र स्नान विशेष काय उरना आणि हे कित्येक पिढ्यान पिढ्या आमगेर चलिल्लें आसा आणि तशेंच चलते उरता. आणि सगळे जाण आमी एकमेका भाव बंधू समजून घेऊन सगळे कार्य व्यवस्थित करतात. इताकुला ग्रामातले महामाया देवस्थान आमगेले ग्रामदेव आणि माजाळी ग्रामातले रामनाथ देव ग्रामदेव. आता माजाळी मुडगेरी शिवनाथ अश्नोटी हे सगळे देव आमगे येळेर येऊन घेऊन स्थाना घेतात आणि एक कडे बसून घेऊन सगळे आमगेले ऑल इंडियातले लोक येऊन घेऊन ताका पांय पडतात देवाक. आणि महामाया देवस्थान आमगेल्या सदाशिवगडच्यान येऊन घेऊन सिधा आता आमगेले मायनोळा कडच्यान येऊन रामनाथ देवस्थाना कडच्यान येऊन सिधा येळेर येतात. येळेर येऊन घेऊन हांगा समुद्र स्नान करून घेऊन आम्ही सगळे जाण गांववाले येऊन केळी अगरबत्ती उदबत्ती मेळ घेऊन तसेच आरती करून घेऊन आम्ही हांच्यान उठोवन घेऊन परत रामनाथा कडच्यान परत आम्ही महामाया कडेन सिधा वयतात. आणि रामनाथ देवस्थान आमगे येळे वयल्यान रामनाथ देवस्थान वयता. आणि मुडगेरचे जावं शिवनाथ जावं अश्नोटी जावं हे पुरा आसा पळय हे आपापले सिधा डायरेक्ट थंय वयतात आणि एकमेकाक दर वर्साक अशें एकमेकाक मेळणे घेवन उत्सव करतात. आणि सगळ्याक आमकां तेंगेल्या
एक देवाले आशीर्वाद करू म्हणून आम्ही बी सगळे मिळून देवाक मेळटात आणि अशेंच करून मच्छीमारी लोकांक जावं कसली त्रास ना कित्याक सांग आमी मच्छीमारी लोक एकदम साप हे जाल्ले आसा प्रति वर्साक मच्छीमारी लोक आतां धंद्याक बी वयचे बावळांतल्यान जावं माजाळी जावं देवबाग जावं हेमी जावं जरा कमी प्रमाणांत आसा आनी वतात बी आनी हे एकदम महाशिवरात्र म्हणल्यार आमी दर्या न्हांवन घेवन सगळे लेडीज जावं जेंट्स जावं आमी हातार जावं मातार जावं सगळे जाण समुद्र स्नान करून येवन घेवन आमी हांगा देवाक महामायाक आनी रामनाथाक मेळ घेवन तीच प्रसाद घेवन घरा कडेन वचून घेवन परत आमी थंय शिवराक येतात सकाळपासून 7 पालखी हिंगा आगमन जाले आणि तेतूं भितर काही पालखी लोकांक दर्शन दिवन आपापल्या गांवांत गेले आणि महामाये देवीची आणि श्री रामनाथ देवाचे आता लोक दर्शन घेते आसात आणि प्रत्येक वर्षाच्या परंपरेप्रमाणे दोन्ही देवालय आता पूज जातली आणि ही पूज जाल्यानंतर ह्या जात्रेची सांगता जातली. गोंयांत काम करतात हांव आनी म्हगेली फॅमिली हे आमगे इतर लोक खूब हेक प्रोत्साहन दितात. शिवरात्री लास्ट एंडा दुसरे दिवस आमी न्हांवची आमगे पद्दत आसा तेन्ना हे खूब आनंद जाता दिसाक अशें करून येवचें आनी घेवन ते न्हांवचे आमगे सगळे फ्रेंड्साक सगळ्याक बरें दिसता एकदम आनी अशी उत्सव आसली की आतां पालखी वयता पळयात पालखी वयतलो पालखी तशी देवाली पालखी वयते रावतात आणि येते रावतात आणि जेन्ना रामनाथाची पालखी येता तेन्ना हे लास्ट एंड रामनाथाची पालखी येवची आसतली आणि रामनाथाची पालखी येतली मागीर आमगेले हे शिवरात्रेचे एंड जाता मागीर सगळे लोक मागीर हळू हळू मागीर हिंच्यान उठलत.